फोन केलो आमी सध्या बांबोळे हांगा आसा. बांबोळेसून जो ब्रिज हांगासून जो स्टार्ट जाता त्या स्पॉटार हांगा एक एक्सिडेंट जाला सकाळी 4 ते 5च्या मदीं. हांगासून जे गाडी स्पिडीन हांगा येताली आनी जी गाडी चड स्पिडीन आसल्या कारणान जो बॅलन्स गेलो आनी हांगासून तुम्ही पळोवं शकता हांगा हो जो बॅरिकेड आसा बॅरिकेड फोडून ती गाडी दुसऱ्या रुटान जो सर्वीस रूट आसली त्या सर्वीस रुटार पडली. तुम्ही पार्ट्स हांगा पळोवं शकता गाडयेचे तुमच्या जाग्यार. आणि गाडीची कंडिशन तुमकां दाखयता. ही सध्या गाडीची कंडिशन आता जी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा ह्या गाडयेन एकलो मनीस जो गाडी चलयतालो तो ऑन द स्पॉट डेड जाला अशें म्हणटा. गाडी तुम्ही पळोवं शकता गाडी फूल डॅमेज सगळें उजो पेटला गाडयेक. आता जी इन्फॉर्मेशन आमकां मेळ्ळा सद्या मेरेन अशें कळ्ळा की ऑन द स्पॉट जो गाडयेचो ड्रायव्हर आसलो हो गाडयेनच तेजी डेथ जाल्या अशी आता सद्या मेरेन तरी इन्फॉर्मेशन आहा. सर्वीस रुटारच ही गाडी आसली. सकाळी 4 ते 5च्या मदीं हो एक्सिडेंट जाला. ओवर स्पीड असल्याचे हे सध्या तरी इन्फॉर्मेशन आसा. मेन हायवेचेर ही गाडी आसली आनी बॅरिकेड फोडून डायरेक्ट सर्वीस रुटाचेर ही गाडी पडली आनी गाडयेक उजो पेटलो आनी तेज्या उपरांत जो ड्रायव्हर जो एकलो ड्रायव्हर आसलो तो गाडयेनच डेथ जाला अशी सद्या मेरेन तरी इन्फॉर्मेशन आसा.